36, page number 20, A36. Bapa amso tumukholtay, amsi modi sisutatay. Omugol kun din basta kung amne civil tu kametu. Tusi kudu mektay zata, bawat Christmas mo zata. Tuže kudu metkaj zata, bawat Christmas mo uzarta. Tuže kudu metkaj zata, bawat Christmas mo uzarta. Tuže kudu metkaj zata, bawat Christmas mo uzarta. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसू प्रितीच्या बाबांबळीनो व्हडा दोबाजान आनी व्हडी भोगतीन आज आमी आमच्या आस्काऱ्या बायग्योंत आंतोनीची परब समोरुमतांव 13 दीस तयारी केल्या उपरांत भोगतीपणान ह्या त्रेजेनांत वांटो घेतल्या उपरांत आज आमच्या आस्काऱ्याक आमी वोंडितांव वाखाणटांव आनीक जायती देणी ताचे उद्देशी देवान आमकां दिल्यान देखून आमी दिनवासनेचें गायोन उबारतांव. असल्या मनान ह्या दोबाजीक मिसांत आमी वांटो घेतांव. ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना आमी सगळ्यां पासत मागता आमी जीं ते सांग घेवन आयल्यान तीं घालता ते भायर आख्खे आमचे सिओलेचे फिरगोजे पासत मागता आनी जीं कोण दुसरे कडेन हांगा येतात तांचेय पासत मागता. आमच्या तरणाट्यां पासत मागता, भुरग्यां पासत मागता, जाणट्यां पासत मागता आनी हे आमचे फिरगोजींतलीं भायल्या देशांत काम करतात पोटाक लागून तांचोय उगडास करता. आमचेर आनी तांचेर बायग्यो तांतुनीचे मजतीन देवान आपली विंचतोलीं आशिर्वचनां घालूं म्हूण. आनी दिनवासनेचें बलिदान आज पोरबे समयार आमी कोत्ता तें देवाक मानता तसलें जातलें जाल्यार आमचें पातव गुडकून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं माफी मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो मोसोगण्या उच्चारून सांगता, मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बायग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kakrutko, Krishna kakrutko, Sumia, Sumia kakrut kakrutko, Sumia kakrutko.
आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी संसारी सोर्वेस्पोरा देवा सोर्गीच्या राया सुरपोद्वेदा देवा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दूर वैभवा वैभवा पासोत आम्ही तुका काढता महिमा देवा उंचोगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी संसारी सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सौम्या देवा देवाची शिवी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्याक पोचलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा उसूर सोनी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी संसारी त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेची Krista eklos tu povin eklos tu Ishvor eklos tu Pormeshvor amen amen eklos tu povin eklos tu Ishvor eklos tu Pormeshvor amen 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 प्रार्थूया देवाक आर्गां दिवन ह्या मिसाची ते सांबटयता मार्टिन आनी नेटी लेमोस तांचे पासत आनी तांच्या कुटुंबा पासत ह्या मिसा बलिदानांत मागुया सर्वेस्पोरा सासनांच्या देवा तुवें लिशबोवाच्या बायग्योन तांतुनींक खोऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे काकांता कास्तोल्यांचो तिरासरो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गोरजांनी ताची मदत आमकां मेळूं आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सभे पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता सासनांच्या सासनांक सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप इस्रायल पोरजा रेफिदिनांतली भायर सोडली आनी सिनायच्या अरण्यांत पावतूच थंय तिणें पेने केले पर्वताक फुडो करून इस्रायलान पेने केले तेन्ना मोइजेस वयर देवाशी गेलो आनी सर्वेस्परान ताका दोंगरार थावन आपूण म्हणलें जाकोबाच्या गोराण्यांक अशें सांग इस्रायलाच्या भुरग्यांक अशें पुरगूट कर इजिप्तकारांक हांवें कितें केलें कशे भाशेन घोणीच्या पाकोट्यांचेर हांवें तुमकां वेली आनी मोजीशी हाडली ते तुमीच पळयलां आतां तुमी जाणा जायात की म्हजो तालो आयकोशात
आनी म्हजो करार सांबाळशात जाल्यार सगळ्या पोरजां मदें तुमी म्हजी खाशा पोरजां जातल्यात, कारण सगळी प्रितूम म्हजी तुमी म्हाका याज्ञिकांचे राज आनी पवित्र राष्ट्र जातल्यात. देवाचे उतर हे देवाचे बरोबर. आमचो जबाब गायनांतल्यान हे पुरी जातलो. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सदांकाळ तुजो भोगवा कांतोल्या. सगळी म्हणया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सदांकाळ तुजो भोगवा कांतोल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाकांतलो. पिनकेची पिनके तुझे विश्वासी पुरगोटलो. तुजो मोग सासनांक तोपता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सोर तशें तुजें विश्वासीपण तुवें थंय ओकून करून दवरलाय. जबाब सर्वेस्परा आमच्या देवा, सदांकाळ तुजो भोगवा कांतोल्या. अशें तुवें सांगलाय. हांवें विचून काडला ताचे कोडे. हांवें करार केला दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी सोसोत सदांकाळ तो गोयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें शिवासन सदा सर्वदा सांबाळटलो. जबाब सर्वेस्परा आमच्या देवा, सदांकाळ तुजो भोगवा कांतोल्या. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेल्लो आनी म्हजी पवित्रलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो पावलो ताका घोट करतलो. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सदांकाळ तुजो भोगवा कांतोल्या. म्हजे विश्वासीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटली आनी म्हज्या नांवान तो सूय दिवून सायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजे तारुणाचें कोडो. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सदांकाळ तुजो भोगवा कांतोल्या. Pagion Paulun, Romkarang बरयलेले चिठी वेले वाचप. बा भयणानो, कितेंच करूंक आमकां सोकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतोच खोट्या पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत कोणूय एका वेळार मरूंक
फुडें चलो जाल्यारूय खरेंच म्हटल्यार प्रमाणीक मनशा पासत लेगून जीव दिवंक कोटीन. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग कोता म्हूण दाखयलें. ताच्या रक्ताक लागून आतां आमी प्रमाणीक जाल्या म्हणटच अदिकूच तो आमकां देवाच्या क्रोंतांतली निवाडटलो. आमी दुस्मान आसल्या तेन्ना आपल्या पुताच्या मोन्ना उदेशी देवान आमकां लागीं काडल्यान म्हणटच आतां आमकां लागीं काडल्या उपरांत ताच्या जिविता उदेशी अदिकूच तो आमकां सोडवण दितलो. तितलेंच न्हय, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां आतां लागीं काडल्यान देखून ताचे उदेशी देवा सोवें आमी संतोश बरी आसा. देवाचें उतर हें. शुद्ध वर्तमान आमची कालचां मनां तयार करूंक उबी रावया. Sui sorbis porak, sui sorbis porak, sui sorbis porak, sui sorbis porak. काल बोल्लो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. Sui sorbis porak, sui sorbis porak, sui sorbis porak, sui sorbis porak. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. मोइसेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मारयेची शुद्धी करचे दीस बरले तेन्ना देवाक भेटोवचे खातीर जेजूक जेरुसल्याक व्हेलो. कित्याक जोण एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें सुमोर्तीन बरयलोलें आसा तें पाळूंक जाय आसलें. त्या भायर सुमोर्तीन सांगलां त्या प्रमाणे कवड्यांची जोडी नाजाल्यार पारव्यांचे 2 पिले हांचो योद्न भेटोवंक जाय आसलो. तेन्ना सिमियांव नांवांचो एक प्रमाणीक आनी भोक्तिवंत मनीस जेरुसल्यांत आसलो. तो इस्रायलाचे बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचे सोबे आसलो. सर्वेस्परान माकलोल्याक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कोडीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बाळका करचें आसलें तें करूंक आवयन बापायन जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हळें, तुवें म्हाका सांगलें तशें तुज्या चाकराक आतां दुनिया शांतीन वचूं दी म्हूण मागता. कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नोदरेन हांवें देखली. पोरसांक उजवाडाय तो उजवाड, तुजे पोरजे इस्रायलाचो प्रताप. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. Vakani tuka Krista. मोगाळ बोंबडिंदो, आज पोरबी सुमयार आमच्या आस्काऱ्याच्या जो विशय आमी घेतला तो बायग्योंत आंतोनीचे देखीन आनी मोजोतीन
आमचे गोराबे ओकुंड करुया. ह्या आख्या त्रेजेनांत आमी गोराब्यां वयर आनी गोराब्यांत आसतल्या मुल्यां वयर आमी बरो नियाळ केला, खोलायेन नियाळ केला. आनी तुमीच तुमची कुटुंबां पळयल्यान देवाच्या उतरा फुड्यान आमची कुटुंबांकूय आसात. देवाचें उतर एके कडेन आनी आमची कुटुंबां वेगळे कडेन तें तुमकां पळोवंक एक सहयोग मेवलो. आज बायग्यूंत आंतोनीची परब दोबाज्यान कोत्ता आसतना ताच्या जिवितान घडलोली आनी खास ताचे फामिलीची घडणी तुमच्या मुखार दवरूंक म्हाका बरें दिसता. घोडी तुमी आयकल्या आसतली आनी वाचल्या आसतली. बायग्यूंत आंतोन पादवाक आसलोलो आनी ही घडणी घडली लिस्बोवाक, पुर्तुगालाक. पादवा म्हळ्यार इताल्याक. बायग्यूंत आंतोनीचो एकलो शेजारी आनीक फुडें वच आनीक दुसरो शेजारी दोगूय दुस्मान आसले. आनी दुस्मानकाय खोल आसली. दोगूय मनीस एकामेकाक देखो सकून आसले. एक दीस त्या पयस आसतल्या व्हडले फामिलीच्या ताच्या पुताक ताचो पूत हे वाटेन पासार जातलो बायग्यूंत आंतोनीच्या शेजाऱ्याक. ह्या दादल्यान आपल्या दुस्मानाचो पूत पासार जाता तें पळोवन ताका धरून भितर हाडलो आनी आपल्या घरान जिवेशी मारलो. आनी मागीर मोदयानीर जातूच सोगली न्हिदलेली आसतना ह्या मारलोल्या आपल्या दुस्मानाच्या पुताक ताणें बायग्यूंत आंतोनीचे घराच्या राजांगणांत म्हणजे बागेंत घराच्या फुड्यान फोंड कारून पुरलो. कोणाक खबर ना. जेन्ना त्या बापायक गमले आपलो पूत येवंक ना, नान जालो, आस्तीक आसतल्यान पदवी आसतल्यान ताणें चवकशी सुरू केली. आनीक पुलिसांक सांगलें म्हजो पूत नान जालो. कोणें तरी तांकां बातमी दिली तुजो पूत निमाणो आमी पळयला हे वाटेन वेता आसतना, म्हणजे त्या दुस्मानाच्या घराच्या बोगलेक वेता आसतना आमी ताका निमणो थंय पळयला. आनी तांणी त्या घरांत रेड मारली, कांयच मेळूंक ना. पोत्तून सोदपूस केली, कांयच मेळूंक ना. मागीर तांणी म्हणलें शेजाऱ्याक पळोवया. बायग्यूंत आंतोनीच्या बापायच्या घरांत फोंड काडून पुरलेलो आहा, थंय तांकां तो मेवलो. आनी तांणी हुकुमे प्रमाणे बायग्यूंत आंतोनीच्या पायक, ताच्या आवयक आनी ताच्या भावांक सोमतेच बोणकुणीन घाले. बायग्यूंत आंतोनीक ही खबर देवान कळयली. तो आसा इताल्याक, लिस्बोवाक. तुज्या घरांत अशें अशें जाता. बायग्यूंत आंतोन रातचो भायर सरलो आपल्या गार्डियन, तांकां तेंच्या सुपिरियराक गार्डियन म्हणटात, ताची परवानगी घेवन चलोवंक लागलो. टाट करून ताका उबारून देवानूच लिस्बोवाक हाडलो. आपल्या घरा पावन दुसऱ्या दिसाक सकाळीं तो कोर्टांत गेलो. कोर्ट उक्तो जालो म्हणटूच आनी नितीदार आसलो ताणें ताका सांगलें म्हजो बापूय, म्हजी आवय, म्हजे भाव निश्पापी, निरअपराधी. ताणें तो खूण करूंक ना. ताका नितीदार म्हणूंक लागलो तुवें पुरावो दिवंक जाय, तूं सांगता ताचो. बेश्टें तें जायना. बायग्यूंत आंतोनीन आज्ञा घाली, ताका तुमी उस्तिला, ताका हांगा हाडात. आनी ताका थंय उबो करूंक आज्ञा दिली. मेल्लो मनीस उबो जालो आनी ताका विचारलें तुका म्हज्या बापायन, आवयन आनी भावांनी मारला?
आनी तो म्हणूंक लागलो ना, ताणी म्हाका मारूंक ना. आंतून घरा आयलो, तांकां सोडयली आपल्या बापायक, आवयक, भावांक, आनी घरा आयलो. दिसभर घरा रायलो आनी मागीर सांजे वचपाक भायर सरलो पादवाक येवपाक. इताल्याक आपशींच तो पादवा पावलो. ही मिलाग एक केरीत मिलाग. भाग्यो तातूंत सगले फामिलींक पावतालो. खंयच्याय वेळार ताका आपयलो धांवतालो. कितल्योच्यो घडण्यो आहात. एकले बायलेन आपल्या घोवाक दारूण मनीस आसलो, पोत्ती जाप दिली म्हूण ह्या घोवान तिका मारली आनी ती मेलेली कशी सोडली. घोवूच दुका बरीच जालो. धांवलो सांत आंतोनी फुड्यान, म्हजे बायलेक आपणें मारल्या आनी ती मेल्या कशी दिसता, तूं यो. बायको तातूंत रोखडोच आयलो आनी तिका जिवीत दिलें आनी तांचें दोगांयचेंय संदान केलें. ते भायर आनिकूय जायत्यो मिलाग्री आहात. अदी करून तो भुरग्यांक बरी कोत्ता. आर जाल्ल्या भुरग्याक बरो कोत्ता. मागीर मेलोल्या भुरग्याक जी आवय बायगेवन तांतून सेरमांव सांगूंक येवंक आहा म्हूण धांवली भुरग्याक आपल्या न्हिदपाच्या जाग्यार सोडून, पायण्यान सोडून. येता म्हळ्यार भुरगो मेल्लो आसा. पुत्तून धांवन गेली, सायबा देवाचें उतर आयकूंक हांव हांगा आयिल्ली, म्हजो पूत मेला, तूं ताका जिवितांत हाड. आनी बायगेवन तातून म्हणलें ओस, तो जिवो मेवतलो तुका. वच जाल्यार हो भुरगो फातर घेवन खेवता आनी बायल आवय तोटाकता. केन्नाच फातर घेवन खेवनासलो हो भुरगो फातर घेवन खेवता. हे भाशेन ताची ओरचोऱ्यान चडशीं फामिली पासत केल्ली आनी त्याच पासत आमी हो विशय विचून काडला कुटुंबांक पासत. बायगेवंत आंतोनीची मदत घेवन आमची कुटुंबां ओकोण करुया. 3 वस्तू आज तुमच्या दोळ्या मुखार हांव दवरूंक सोदतां. पयली वस्त भावार्थ बायगेवंत आंतोनीचो आनी लोकांचो. ह्या भावार्थान रचून हाडलेली आत्मिकताय आनी ती मागड्यान वयर काडली आत्मिकताय. भावार्थ, आत्मिकताय आनी मागणें हाचेर आमी नियाळ केला. पूण कित्याक म्हणटा हाचें पयलें वाचप आमकां सांगता. मोइजेस इस्रायल परजेक घेवन गेलो तेन्ना ताणी बिराड खंय केलें. हो पोरवोत दिश्टी पडटा, देव उलयता तो आनी देवान उपदेश दिल्या तो, ताका पळोवन ताणें बिराड केलें. म्हणजे आमी देवाच्या दोंगरार पळोवया, देवाच्या दोंगरार चडुया. ही भावार्थाची कोरणी. आनी तुय मोइजेस उलयता आनी सांगता तुमचे कडेन सर्विसपोर देव कोरार कोत्ता, तुमकां देव सांबाळटा. म्हणजे जी पोरसां भावार्थान जी येता ते पोरजेक देव सांबाळटा. हें पयलें आमकां दिश्टी पडटा ह्या पयल्या वाचपांत आमकां मेवता. शुभ वर्तमानांत आमकां मेवता जुजे आनी मारिया पयली वस कोत्तात देवाच्या पुताक. देव मंदिरांत वता, देवाचो पूत तो, ताका तुवें व्हरपाची गरज नासली, पूण भावार्थाचो कायदो पाळटात. आनी आपल्या जिवितांत ही आत्मिकताय वाडोवंक, देवाच्यो वस्तू करूंक ती त्या रितींत वांटो घेतात. हें आमकां सारकें उगडापेन दिश्टी पडटा. दुसरी वस्त बायगेवंत आंतून नितीन आनी सोतान वावुरता. आपल्या गोराब्याक ओनीत केल्या ती पळोवन तो येता आनी नीत केल्या बगोर, सोत कळून आयले बगोर ताका तारना. आपली फामिलीची एके भाशेन सवस्काय इबाडल्या ती पोत्तून हाडूंक सोदता आनी ती पोत्तून हाडून तो तांकां बाराबोर शांतीतायेन जिवंक आपयता. सगली ओनीत आसली, तांचे सगळें ओनीत जाल्ली, तांचे सगळें सोत नासलें. नितीदार लेगून सोता प्रमाणे
चवकशी करिना कोत्ता पूण टाट करून कोणाकूय भितर घालता सारकी चवकशी करिनासतना हाचेर झूज मांडटा. आमी पळयलां सात्वीक मनशां आमी गोराब्यांत कशे भाशेन जावंक जाय ती. आनी बायगेंत आंतोनीची जीब तर आजून आसा 2 कारणांक लागून अशें आमकां सांगतात. एक कारण हे जिबेंतल्यान देवाचें उतर ताणें मुजरत पोरगोटलें, चुकयनासतना पोरगोटलें. काळांत आनी काळा भायर हे जिबेन देवाचें उतर आसलें ताका लागून आनी हे जिबेन सदांच सोत ही जीब सोत उलयताली. हाचे पासत ताची जीब आजून जिवी आसा. हाका लागून सोताचो आनी नितीचो मनीस तो. तिसरे सुवातेर बायगेंत हातून पेकोवणी हाडून संधान करी. गोराब्यांत चडश्यो फामिलीचे कावज ताच्या फुड्यांत येताले तेन्ना तो ओ घोवाक ओ बायलेक पेकोवणी हाडटालो. आनी बायलेक हाडलेली पेकोवणी घोवाकूय पावताली, घोवाक हाडलेली पेकोवणी बायलेकूय पावताली. हे भाशेन एक बायल ताचो सेरमांव आयकूंक सोदताली पूण घोव बरो ना. कुशी वेतेली आनी तो पयस सेरमांव सांगपाचो आसलो त्याच गांवांत. आनी तिचे कडेन जायना म्हणून ती जोनेलाशी वेता आनी म्हणटा भोगता म्हाका व्हडली खुशी आहा तुजो सेरमांव आयकूंक. तूं परगोट कोत्ता इतले पयस म्हाका हांगा आयकूंक जाय. म्हाका उमेद आयल्या कित्याक तूं बरे भाशेन देवाचें उतर परगोडटा. इतले पयस जावन हो सेरमांव तिणें आयकलो आनी ती घोवाक आपोवंक गेली. घोव म्हणला तूं पिशें जालाय, तूं इतले पयस जावन कसो आयकूंक येता, पिशा वस, तूं सपनां येताय. आनी ताणें म्हणलें यो हांव दाखयतां तुका. हो हे नासलो हाडलो आनी तो थंयच आयकूंकूच उरलो सारको बायगेंत आंतोनीचो ताळो. आनी ताणें म्हटलें आपले बायलेक तुका आर्गां दिता, म्हाका ताचो ताळो आयकूंक दिलो म्हूण. आनी तो मनीस बरो जालो. हे भाशेन बायगेंत आंतोन पेकोवणी दिताली ती एकल्याकूच न्हय, फामिलीन सगल्यांक पावताली आनी तांचे मदें संधान करतालो. एकल्याक बरो करूंक आपयल्यार ताका बरो केलो आनी गेलो न्हय, बाराबोर आख्खे फामिलीक तो पेकोवणी दितालो. आनी ते पासत संधान करप आनी पेकोवणी करप दुसरें वाचप आज आमकां सांगता देवान आमकां लागीं हाडल्यान. दुसरें भाशांतर केल्लें उतर म्हणटा गॉड हॅज रेकॉन्सायल्ड अस. देवान आमचें संधान केलां. आमचो देव संधानाचो देव. तर मुगार बांबडिंदो ह्यो तिनूय वस्तू आमच्या फामिलीनी घालुया. पयलो बावार्थ आनी बावार्थान बिस्ती देवसानूय. बावार्थान आमी सांगलां ते भाशेन आत्मिकताय उत्पन्न जाता आनी ही आत्मिकताय मागण्या उदेशी आमी शिपूंक जाय. बावार्थ आसल्यार पुरो ना, बावार्थ सगल्यांक आहा, पूण ह्यो बावार्थ आमी ओत्मिकतायेन वयर काडूंक जाय. बिश्ती भायली भोक्ती करून न्हय. आनी ओत्मिकतायेन वयर काडूंक मागण्यांची गरज. ते पासत आख्खी फामील इस्रायल पोरसा देवाक देवाचो पोरवो दिश्टी पडटा ते भाशेन ताणें पेणें केलें. ही कोरणी दाखयता आमी देवाक पळोवन मागणें करून आमची आत्मिकताय वाडोवंक. दुसरे सुवातेर आमच्या कुटुंबांत सत्य उलोवन नितीची मनशां जावन सात्वीकपणाची मनशां आमी जावंक होच बायगेंत हातून आपयता. आनी हें आमकां ताच्या जिवितांतल्यानूय दिश्टी पडटा. सात्वीक मनीस जालो, नितीचो मनीस जालो, सत उलयलो, देवाचें उतर उलयलो. असली मनशां आमी जावंक आपयता. आनी तिसरे सुवातेर आमकां आपयता संधान करूंक. टाव टिव जातातूच, एकामेका कडेन उलयनासतना आमी रावतातूच, पूण तें विसरून संधान करूंक आनी फामिलींत सवस्काय शांतताय हाडूंक आयज बायगेंत हातून आमकां आपयता. हे आमी ह्या दिसांनी फामिलीचेर नियाळ केला. हाचो संक्षेप म्हळ्यार होच, बावार्थान गोट जावंक, स्वतान सात्वीकपणान गोट जावंक आनी आमचे मदें संधान हाडूंक, पेकोवणी हाडूंक.
पेकोवणी फकत कुडीची न्हय, मनाची पेकोवणी, सोयरानाची पेकोवणी, समाजीक पेकोवणी, कुडीची पेकोवणी, आत्म्याची पेकोवणी. Healing of minds, healing of souls, social healing, psychological healing and physical healing. हे आमकां गरजेचें आनी हेंच करूंक आज बायगेंत आंतोन आमकां सगल्यांक उगडास कोत्ता. तर मोगाळ भावमडीनो, बायगेंत आंतोनीची मजत घालून मागून आमचीं कुटुंबां गोठ करूंक आमकां आज कृपा मागता आसतना ओ जेजू जो बायगोंत आंतोनीच्या हातांत आसलो, खेवतालो आनी बायगोंत आंतोन ताका वेंग मारतालो, तो जेजू आपली कूड आनी रगत घेवन ह्या आल्तारार येतलो. थंय तावन तो आमच्या काळजांनी येतलो, आमचे ओतमे पिकयतलो, आमचें मन पिकयतलो, आमच्या सोयराणांक हात लायतलो, आमचे कुडीक हात लायतलो. आनी हे भाशेन संदान आमच्या फामिलीनी करूंक, सात्वीक मनशां जावंक, भावार्थाची मनशां जावंक तोच आमकां आदार दितलो. हेंच देणे आमकां सगल्यांक आयच्या मिसा बलिदानान मागून घेवया. आमी सोगलीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आज उच्चारुया. सोत मानतान देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मरेतावन जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवाच्या उजव्याक बसला, तुयंतान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्या, कथोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ बांबडीनो आमची ते सवां हे वेळार देवा मर्याद बायगोंत आंतोनीची मजतीन उबारुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी बापाचो मोग अणभवंक आनी आपल्या हातान घातलेले पोज्जेक त्याच मोगान वयर काडूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक कांदी बाबा. आमच्या देशाच्या राजकारभाऱ्यांनी आपल्या दिलोले जबाबदाऱ्यांतल्यान पोज्जेची आनी देशाची मोगान सेवा करून आनी सगळे तरेचे वायट पोसावून नितीक आनी स्वताक ते साक्षी दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक कांदी बाबा. आमच्या गोराब्यांत आनी समाजांत आमचो स्वभाव मोगाचो आनी निस्वार्थीपणाचो जावंक आनी ह्या वरवीं आमची कुटुंबां समाजाक कुटुंबीक मुल्यांक गोवाय दितेली जावंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक कांदी बाबा. ह्या मिसा बेटेन आपले इतेसांव भेटयला मार्टीन आनी नेटी लेमोस बाग्योत आंतोनीचे मजतीन तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक बरे भलायकेन सांबाळून म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या व्हडा मोगान आमच्या मागण्यांक कांदी बाबा. बापा मोगाळा तुजे मुखार बायगेंत आंतोन तुज्या भक्ताचे विनोतीन मांडलोली आमची ते सवां आनी आमच्या काळजांत आमी घेवन आयल्या ती आमचे आवंडे, आमच्यो गरजो, आमची स्वप्नां सगळें तुका भेटयता.
बायगून तुझ्या भोगता आंतोनीचे मजतीन ते आमकां फावो कोर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. दाना तोयरे वेळार गायन करूया C35 पेज नंबर 43 C35. Tustenian favosalo, Pritumin akadilo, Munchacha waran kelo, Betoy kau tu kaudo, Wakani tu ka bapa, Diam ka jiwa uno, wakani tu ka bapa. Diam ka jiwa uno, wakani tu ka bapa. Diam ka jiwa uno. Wakani tu ka bapa, diam ka jiwa uno, tujtenya favosalo, dakwalin pilundino, munchacha waran kelo. Betoy kau tu kasoro, wakani tu ka bapa, diam ka akmik primon, wakani tu ka bapa, diam ka akmik primon. भयणीनो आनी बाबांनोय आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सव म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सुबेच्या दवाक सर्वेस्पोर हाडून घेवं. सर्गींच्या बापा भोगतीन तुजी सेवा करूंक बायगून तांतुनीच्या उगडासाक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आमी तुका भेटो होयता. ह्या बलिदाना वरवीं आमची कुटुंबांक घोट कर, संवसारी वस्तू वेले आमचें काळीज काडून उडय आनी तुजेरूच तें दवरूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा सर्वेश्वरा पवित बापा सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सोर काळे आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसून दर एका काळार तुजी पवित्र सोबा नव्या बोडान तूं सुफळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय आनी तांकां सगल्या संवसाराक पाठयताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरोंतोरी.
देखून आतां सगल्या दुतां भोगतां सांगातीन संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Dolvaraco surves por tu. Sodani संसार पडल्या तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित. तूं सगल्या पवितपणांची जोर तुज्या पवित आत्म्याक दळून देणी पवित कोर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्मरण सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोरदूतांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस कियात आनी काय ई मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणे कास घेतली तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या दोरदूतांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात. ई म्हज्या रोगताची खास नव्यानी सासणी कोराराचे एरोगो. पातकांचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते वारो तोले. ए म्हज्या उगडासा कुरा. भावार्थाचो गुटपूर गोटुया. Jesu melo, Shimon Sala, Jesu Shimon Sala, Jesu novia, Yetolo, novia, Yetolo.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो ओंडो आनी सोडवणीची काल्च तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत शिवतोल्या मासो मेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कार लोल्यांक तशेंच यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय आमा समेस्तांची तुजी उजीर हांगासर एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिचो निर्मूळ पोती बायगोन जुजे बायगोन दोन वता बायगोन आंतोन आमच्या आस्कऱ्या बायगोन जुजे वाज आमच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्यान सूर काळी तुका मानवल्यान सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागती नोंदरलेल्या समेस्तांक तुजें परचोलीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोद्वेदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना Amen. 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 आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आत जोडून धीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपठो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक की पृथ्वी आणि महिमा तुझी सासनाच्या सासनान स्वाम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ चोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची कापूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची कापूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक वांटो घेवंक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आमी उबींच रावतल्या जेजूक आमच्या काळजान घेतल्या उपरांत आमच्यान बसूंक जाता दिमी घालूंक जाता ओ उबी रावूं येता The Holy Communion is reserved exclusively to the baptized in the Catholic Church. If there is anyone who is not Catholic, non-Christian, please do not come forward with your open hands to receive the holy body of Christ.
समाचार हीच करी भक्ती रचणारा हीच सायती भक्ती तर देवा मोग कुणा विश्वासाची मोग फुलता दोन काळजांनी मोग कुणा विस्तुपाची मोग जियो सगळ्या जोरी मोग जिवीत कालची कुटुंबां बापोर शांती समाचार हीच करी भक्ती रचणारा हीच सायती भक्ती तर देवा मोग जिवीत कालची कुटुंबां बापोर शांती समाचार हीच करी भक्ती रचणारा हीच सायती भक्ती तर देवा मोग जिवीत कालची कुटुंबां बापोर शांती समाचार हीच करी भक्ती रचणारा हीच सायती भक्ती तर देवा मोग जिवीत कालची कुटुंबां बापोर शांती समाचार हीच करी भक्ती रचणारा हीच सायती भक्ती तर देवा Chin rocun mogace Chin voltea ecotace Chin deodantor mogace Chin sambal monshamode Mok sivit kalsi kutuman Lit bapor shanti समाचार हीच करी भक्ती रचणारा हीच सायती भक्ती तर देवा मोग जिवीत कालची कुटुंबां बापोर शांती समाचार हीच करी भक्ती रचणारा हीच सायती भक्ती तर देवा मोग जिवीत कालची कुटुंबां बापोर शांती समाचार हीच करी भक्ती रचणारा हीच सायती भक्ती तर देवा मोग जिवीत कालची कुटुंबां बापोर शांती समाचार हीच करी भक्ती रचणारा हीच सायती भक्ती तर देवा मोग आसो तर गोराब्यान शीन बाटा कोऱ्या हुस्क्यान मोग बांका वांगड्या वांगड्या शीन पेटयताच्या बोऱ्या मोग जिवीत कालची कुटुंबां बापोर शांती समाचार हीच करी भक्ती रचणारा हीच सायती भक्ती तर देवा मोग जिवीत कालची कुटुंबां बापोर शांती समाचार हीच करी भक्ती रचणारा हीच सायती भक्ती तर देवा मोग जिवीत
कालशी कुटुंबान नीट बापोर शांती समासान हीच कोरी भक्ती रचणारा ही साहिती भक्ती तोर देवा मोग शिवीर कालशी कुटुंबान नीट बापोर शांती समासान हीच कोरी भक्ती रचणारा हीच साहिती भक्ती तोर देवा मोग आमचे मोदे बाळगून नीट एकवट शांती राखून एक मनान चलया फुडें नीट भक्ती देवाक वचो शिवीत कालशी कुटुंबान नीट बापोर शांती समाजान हीच खरी भक्ती रचणारा ही साहिती भक्ती तोर देवा मोग शिवीत कालशी कुटुंबान नीट बापोर शांती समाजान हीच खरी भक्ती रचणारा ही साहिती भक्ती तोर देवा उबी रावया प्रार्थुया मोगाळ आनी विस्वाशी बापा जेजूच्या कुळी रोगताच्या जेवणाच्या बलिदानान बाय घेवन तांतुनीची देख घेवन तुझ्या मोगान सोदान ती रावंक आमकां फावो कोर आनी तुवें आमच्या कुटुंबान सुरू केलाय तें पवित्रतायेचें काम स्वामी जेजू येतलो त्या दिसा पर्यंत तूं संपूर्ण एक पावय या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी उपकार करून बसत तुमकां सगल्यांक पातकुराच्या नांवान आनी आमच्या सिस्टरींच्या नांवान एक ओडता बरीत पोरो आमच्या आस्काऱ्या बायगोंत आंतोनींची आवंड येता तुमची कुटुंबां ताच्या मोजतीन ओकोंड जावं आनी तुमी पवित्र जावं हे आमचे आवंडे आज आमी परगोडटा देवान तुमचेर आनी सगळ्या तुमच्या गोरच्यांचेर हांगा आसात तीं आनी पयस आसात तांचेर आशिर्वाद घालचो उदी करून तुमच्या पिडेवंतांचेर आनी तुमच्या भुरग्यांचेर तरणाट्यांचेर आनीक भायर वावुरतात तांचेर आमची पोरबी तुमी तुमच्या भायर आसतल्यांक भाव भयणांक दिवची सांगचें पादविगेरान पातकुरान सिस्टरीन तुमकां ह्या फेस्ताची पोरबी दिल्यात आनी तुमचो उगडास केला आमच्या मागण्यांनी अशें सांगचें फुडल्या आयतारा दीस मिसाची मांडावळ करून बायगोन सेबास्त्यान वयलो वाडो दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करून बायगोन जेरोम तारचीबाट 9:15 दोतोनींच्या भुरग्यांचें मीस आसतलें त्या दिसाक तावन दोतोनींची भुरगीं ह्या मिसांत वांटो घेतलीं आनी मिसा उपरांत देव संदेशकारां भुरग्यांक आपल्या क्लासरुमांत वतलीं आनी क्लासरूम दाखयतलीं एटेंडन्स घेतली 2 जुलयाचे तावन दोतोन सुरू जाता 8 वाजता आनी मागीर सदांच भुरग्यांचे मीस 9:15 तुमकां सांगलां ते भाशेन फुडल्या सोनवारा दीस हांगा 2 मीस सांजेची करूंक जायना 5:30 आनी 7 आनी ते पासत आमी 25 वेर इंग्लीश भाशेन 11 वाजता एक मीस दवरला 2 मीस कॅन्सील केल्या म्हणटच एक पळोवन करूंक म्हजी जबाबदारी फाल्यां सोमारा दीस कोचेरी बंद आसतली कालच्या दिसाक कलेक्शन जालां 1,30,03,490 रुपये तुमकां हांव दिनवासीत आयल्या
तुमी बरे भशेन आमच्या इगोर्जेच्या मेंटेनन्सा पासत उदारपणान दितात ते तुमी सांतांतोनीक दितात आनी सांतांतोन तुमच्या रिणांत केन्नाच रावचो ना. तुमकां तुमी मागतात तें दिवचें दिवून तुमकां तो मागीर आपल्या देण्यांनी बदतलो. थोडे जाणांक हांव दिन वासूंक सोदतां. ह्या दिसांनी आमकां देवाचें उतर पुरगोटपी बरे प्रेगादोर आयले तांकां आमी किरीत भाशेन दिन वाचता. फादर एर्मोजिनीस फेर्नांदीस केरींचो विगार, फादर लेओनार्द मोराईस म्हापशेंचो विगार, फादर आगुस्तीन आफोन्स आनी फादर सावियो पिंटो म्हापशेंचे पातकूर आनी फादर ओनाजीस हांकां सगल्यांक आमी दिन वाचता. कित्याक सकाळ फुडें पाद्री मेळोवंक अवघड, पूण तरी आसतना ते आयले आनी देवाचें उतर बरी भशेन आमच्या कुटुंबावर पुरगोट केलें देखून तांचेर आनी तांच्या मुण्यारपणाचेर केरीत आशिर्वाद आमी मागता. मागीर आमचो कुमसार करपी कन्फेसर फादर हायसिन पिंटो जो 12 दीस आनी आज 13वो दीस तो हांगा सदांच तुमच्या पासत कुमसुंदरींत रावलो. ताका आमी किरीत दिन वाचता. हांगा रावलो तो आपलो सॅक्रिफीस केलो आनीक सगल्यांक ताणें बरी सेवा दिली आनी आमकां कुमिन्यांवूय वांटूंक आदार दिलो देखून आमी ताका दिन वाचता. त्याच बराबर मुंगडाराच्या मुंगडाराक फादर एलेक्झांडर पेरेरा येता कुशेलींचो विगार, ताकाय आमी दिन वाचता. मोगान आनी सॅक्रिफीस करून आपलो वेळ तुमचे पासत ते आयले देखून. मागीर आमचे सिस्टरींक आमच्यो सिस्टऱ्यो जायत्यो तोकूस घेवन हांगा आयल्यो आनी तांकां पातकुरान बरे भशेन मांडावळी घातल्यो. खंयच्या मिसाक दिवंक जाय. केन्ना लोक चड जातालो ते आमी सेंट मेरीजांत त्या सिस्टर सुपिरियर लागीं मागताले हांव धाड रोकडीच ती मागीर धाडटाली. हे सगळे आमचे सिस्टरींक आमी केरीत भशेन दिन वाचता. आमच्या सिओल्यांत 8 कॉवेंत आहात माद्रींचे. बरी वस्त आमकां गोवायकी ह्या धर्मिकांची तांचेर तांचेर आशिर्वाद घाल मागता. तांच्या वावराचेर आशिर्वाद आनी तांकां देव आपोवणी माद्री जावंक आमच्या भुरग्यांक सगळें उत्पन्न जावं म्हूण हेंवूय आमी मागता. मागीर आमचे ऑल्टर सर्वर्स जायते दिसांनी ऑल्टर सर्वर येताले चेडे आनी चेडवान तांकां आमी दिन वाचता. सॅक्रिफीस करून सकाळच्या मिसाक ते येताले आनी मागीर जाता ते भशेन उरलेल्या मिसांक रावताले कित्याक हांगा इस्कॉल आसतलें तांकां दिन वाचता. आमची ही भुरगीं जीं आज फुलां लायतात तांकांय आमी दिन वाचता आनी तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागता. आमच्या कोंफ्रारीच्या वांगड्यांक ताणें पार्किंग बरे भशेन करूंक आदार दिलो. आशस जाले आनीक मागीर आमकां कुमिन्या व्हरूंक तेणी सदांच सांगात दिलो. तांकां आमी दिन वाचता. जाय ते सॅक्रिफीस करून की व्हडले उमेदीन ताणें वांटो घेतलो. व्हडले उमेदीन सकाळ फुडें येवंक सोंपें न्हय. ताणें ही उमेद दाखयली आनी आपली भोक्ती आमच्या आस्काऱ्या सभेन दाखयली. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांचेर आमी केरीत आशिर्वाद मागता. आमचो साकिस्तां आगुस्तीन सदांच आमचे सेवेक तयार आहा. कितेंय ताका सांगूंक खंयच्याय वेळार सांगूं रोकडोच आनी आपुणूच तो सांगूंक सोदता. म्हणजे प्रतिकार अशें जावचें हांव अशें येतलें तशें येतलें तशें येतलें पयलोच तो सांगता आनी ताचे सेवे पासत तो आमकां मोगान सेवा दिता. ताचे पासत आमी ताका दिन वाचता. 13 दीस सेगीत सकाळ सांजेचें सेवा करूंक सोंपें न्हय पूण ताणें तें केलें देखून आमी ताका दिन वाचता. आमचे कॉयर मेंबर्स जायते कॉयर आसलेले ह्या दिसांनी सगळ्या मिसांनी सिनियरांचो कॉयर आंजिनिया फेर्नांदीस आनी तिचे सांगाती सगळीं आहात तांकां आमी दिन वाचता. ज्युनियर कॉयर शेरिल्डा कार्वाल्यो आनी ताचे सांगातीन सगल्यांक आमी दिन वाचता. ब्रास फेर्नांदीस आनी ताचे सांगाती आयचो कॉयर तांचो आनी सदांच पयल्या मिसाक ती येतालीं दुसऱ्या मिसाक ती येतालीं. जॉस्ना ब्रागान्सा एंड कंपनी इंग्लीज मिसाक ती येतालीं पूण ह्या दिसांनी 5:30 मिसाक ताणें वाजयलां तांकां आमी दिन वाचता. आंजेला फेर्नांदीस आनी लिंकन हो भुरगो मांद्रींतान येतालो सदांच तांकां आमी दिन वाचता. जिलिफा कार्वालो आनी ताची भयणां आनी भाव तीं येतालीं तांकांय दिन वाचता. क्लारिसा कामेलो आनी ताच्या वांगडी
ओदी करून 4:30 मिसाक ती येतालीं तांकां आमी सगल्यांक दिन वाचतांव. आमचे इलेक्ट्रिशन आमचो मिनीन ताच्या वांगड्यांक घेवन सगळें कितें करूंक जाय, लायटी पडल्यात गेल्यात मोडल्यात कितें करून खंयच्याय वेळार ताका फोन मारलो रातचो लेगून रोकडोच येतालो. जनरेटराचो प्रॉब्लेम आहा, जेनसेटाचो कितेंय करूंक सगळें ताणें आमकां आदार दिला, ताका आमी दिन वाचतांव. आमची फाब्रिकाची कमिटी कितेंय तरी फाब्रिका मुखार हांवें घालें, रोकडीच ताणें मान्यताय दिल्या, त्या फाब्रिकाचे कमिटीक आमी दिन वाचतांव. आमची ऑफिस स्टाफ कार्मीन आनी जेनिस सगळो भार म्हणजे ही सगळी सेवाधर्मांच्यो रिती तयार करूंक सगळें ताणें केलां आमचे भयणीक कार्मिनान. आनी डोनेशन घेवन येता तेन्ना मिसां जेनिस सदांच आसतालीं. ह्या दिसांनी सकाळ फुडें येतालीं तीं आनी लेट वेतालीं. तांकां आमी किरीत भाशेन दिन वाचतांव. आमचो भार तांणी आपणाचेर घेवन जाय ती आमकां सवलत दिली देखून. लायव्ह स्ट्रिमींग कोत्तल्या सॅम्युएल आनी जोनाथन तांकां आमचे केरीत दिनवास. तेवूय तांकां मातशें अवघड जातालें सकाळ फुडें येवंक 5:30. पूण फादर आमी येतांव इगोजे पासत, कित्याक हांगासतावन आमी फामाद जाल्याव आमी येतांव. सो तांणी सॅक्रिफीस करून आपलो वेळ दिलो. तेच भाशेन आमी नवी टीव्ही बसयल्या. तिंगा मातशें प्रॉब्लेम जाताले. नील डायस हो भुरगो येवन ताणें मागीर रातभर लगून तें सारकें आमकां सारकें करून दिलें. ताकाय आमी दिन वाचतांव. आमच्या सोवेनेर रुमान फिलोमेन पेरेरा आनी तिच्या वांगडाक हेर अस्तुरी आहात तांकां आमी दिन वाचतांव. सदांच आपलें सोवेनीर शॉप उगडून थंय आसतालीं. सेमिनरी डोनेशन कुपन्स घेवन बसतलीं सुमार 10 दीस. लेतिसिया फेर्नांदीस आनी फातिमा नोरोन तांकां आमी दिन वाचतांव. आमचो सेक्युरिटी सचिन हांगा थंय उडक्यो मारून धांवतालो सगल्यांक पार्किंग करूंक. ताका तो तितलोच वावर करिना, जायतो वावर तो करता. कोदेली मांडावळी घालपाचो आनी मागीर गार्बेज व्हरपाचो, मागीर जेनसेटाचें, मागीर सगलें फुडल्यान पळोवपाचें सगलें तो करता. ताका आमी किरीत भाशेन दिन वाचतांव. आमची कॅश कावंटींग टीम जुलियस फेर्नांदीस आनी ताच्या वांगडाक ती काम करतालीं. सदांच येतालीं सगल्या दिसांक. तांकां आमी किरीत भाशेन दिन वाचतांव. ओरांची ओरां थंय ते पयशे मेजूंक आमकां तांणी आदार दिला आनी हिशोब सारको बरो भशेन केला. तांकां आमी दिन वाचतांव. आमची ही मोटर केट जाली, तातूंत नायजील दे कोस्ता किरीत भाशेन वावुरलो. मागीर आमचे तोरणाटे, आमचो भाव मिनीन आनीक योस्ताक आनी पातकुराची मांडावळ ती बरे भाशेन तो सगळी मांडावळ कोत्ता. आनी ताका हेंच करूंक ना ताणें. आख्या मिसान पयल्या मिसान बरें बरें सेरमांव सांगून आनीक सगळें सेवाधर्माचे कुमयणांव दिवपाचें सगळें ताणें केलां. आनी ताका आमी किरीत भाशेन दिन वाचतांव. आनीक हे आमच्या तोरणाट्यांकूय हें बरे भाशेन केलां देखून. ट्रॅफिक पुलीस तांकां आमी दिन वाचतांव. सकाळीं आयिल्ले ते आज आनी आख्खो दिसभर हांगा आसतलेत. तांकां सगल्यांक जे सगळे 15 जाण ट्रॅफिक पुलीस आहात आख्ख्या आमच्या फिरगोजीच्या भोंवतणी, तांकां सगल्यांक आमी दिन वाचतांव. मागीर आमचो सावंड येवस्ताक खंयच्याय वेळार ताका आपयलो आनीक एडिशनल सावंड ताणें घातला येतालो. आनी आज आल्वारात करता आसतना तो ते सावंड घेवन गेला. ताका दिन वाचतांव. आनीक ते आल्वारात करपाक आमची बॉस जाय ती सगळे आमचो विठ्ठल ताणें अरेंजमेंट केला. आपली बसीची सिटां काडलीं ताणें ते बँडाक दवरपाक. बरे त्रास ते सिटां काड पुत्तून घाल. पूण 2 फावटी 3 फावटी ताणें तशें केलां. हांवें मागलें ही सिटां काड आनी बरी भशेन त्या बँडवाल्यांक वाजोवन दी, कित्याक जायते जाण आहात तांचे इन्स्ट्रुमेंट आहात आनी ताणें आपणाचेर घेतलां. आमचो पंच विलियम फेर्नांदीस ताणें आनी ताच्या वांगडाक ताचे आदारी 5 जाण ते येतालेत. काल आनी पयर 2 दीस आमी ते JCB घालून आख्खें थंय रेंव आहलोली ती आनी माती आहलोली सारकी लेवल केल्या. पोत्तून तो येतालो आनी ताच्या वांगडाक ताचे भागेली केदनाच
उणें केलें सदांच थंय आसतालेत आनी तांक ओताच्या बारार आनी मागीर पावसान काल बरें भिजले ते हांव ताका दिनवासतां विलियमान सगळी जबाबदारी आपणें घेतल्या आनीक म्हणूंक लागलो आपूण पळयता तुवें कांय दिवपाची गरज ना सगळीं आमी पळयता अशें ताणें आस्वासन दिवन येवन थंय केलें ताका आमचें केरीत दिनवास आनी ताचे भायर तो आमचो पांच जाल्यान सगळी साफाय सुफाय हॉला कोडे आनी हे वाटेन सगळी ताणें केलें ते पासत हॉला लागीं पार्किंग आमी वाडयलां ताका लागून ताणें म्हणलें आपूण कोत्ता आपलीच वस्तुंगीन तो आयलो मागीर जाणी डोनेशनां दिल्यान कॅश एंड कायंड जायतीं जाण कितलींच जाण डोनेशन घेवन आयल्यान ते पासून आमकां आनी मागीर सालिगांवचे सिमनारीकूय सालिगांवचे सिमनारीचे मागीर हिशोब दिता तुमकां पूण डोनेशन घेवन आमच्या ऑफिसान जायतीं उदारपणान लोक आयला दिवंक वस्तूय दिल्यात आनी कॅशूय दिल्यात तांकां आमी केरीत भाशेन दिन वाचता मागीर सगल्यांनी आपलो आदार आमकां दिला जावं आपले बूत दिवन आपल्या आसण्यान आनी आपल्या वावरान जायतीं जाण आहात सगल्यांची नांवां हांगा काडूंक जायनात तांकां सगल्यांक आमी दिन वाचता आनी देवान बायगोंत आंतोनीची मजतीन तांचेर आपली उपोट बेसांवां घालो म्हूण मागता सगलीं आमी उबी रावया सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार दुसऱ्या मिसाक येयला तो रोग मातशे भायर राव आमचो लोक क्लियर जावं दी न्हू जाल्यार लूट जाता आनी तुमी आयकुनात दोदी करून ह्या दारांत भायल्यान तुमी रावात उमावंक घेवन लोक वेतलो आनी मागीर तुमी भितर सरात आमी शेवटाक गायन करुया U25 पेज 243 U25 Satan